म्हज्या भाव आनी भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव येता आनी आयच्या दिसाक ह्या बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नांवान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या भेटेन. स्वामी येतलोच तो काळाव करचो ना. काळोखांत लिपलोलें सगळें तो उजवाडाक हाडटलो आनी सगळे राष्ट्रांक आपलें दर्शन दितलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. भावां भयणीनो, फ्रांसीस शावेरान कशें आपलें जिवीत जेजूक एकवटान वावरांत सारलें तें आमी पळयत आयल्या आनी आयज तें आमी हे दोबाजीक परबेन समोरवता. जेजून फ्रांसीस शावेराक आपूण आपल्या जिविताचे शिकवणेंतल्यान सोंसणीकायेचे तोतावनी आकारून हाडलो आनी इनासा उद्देशी वच आनी संवसार जेजूच्या मोगान पेटोय म्हणून पाठयलो. आयची दोबाजीक परब असलेंच आमकां एक आव्हान. सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटून वच आनी तुमी तशेंच कोर. तर ह्या मिसा बोलिदेनांतल्यान हांगा एकठांय जालेल्या सोमेस्तां पासत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या राष्ट्रां खातीर मागुया. थोडोसो वेळ शांत रावन आमी बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपलो देश सोडून ह्या पयशिल्या उदेंतीच्या देशांत आयलो आनी देवाचें उतर परगटलें आनी तांणी आमकां तो भावार्थ दिलो. जायते फावटी आमी हो भावार्थ आमकां मेळ्ळा खरो, पूण त्या भावार्थान जिवंक आमी जायते फावटी विसरल्या. हेच्या खातीर थोडोसो वेळ आमी शांत रावन देवाचें भोगसणें आमी मागुया आनी सगळीं एका बरोबर आमी म्हणुया, हांव पातकी सगळ्यांनी देविकां घालून सर पदवीदार देवा, आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक
प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशा देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतलोय. तेच आमच्या मोगाळ सडवंडराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवच्याक ताणें आमची काळजां लासय आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडोवन ती पळोवंक तूं आनी आमकां संतोश भोगूंक आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजाकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्यांचो पारेकार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें उतर आयकताय तेन्ना म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. एका खोट्या मनशाक हांव अशें म्हणत जाल्यार तूं मरतलोय आनी तूं त्या मनशाक शिडकाय ना जाशी आनी असल्या नश्ट्या मनशाक आपलें नश्टें जिवीत सोडून दिवंक आनी अशें आपलो जीव वाचोवंक तूं उलोवन शिडकाय ना जाशी तर तो नश्ट मनीस आपल्या गुन्यांवा पासत मरतलो खरो, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका नश्ट्या मनशाक शिडकायशी आनी तरी आसतना तो आपलें नश्टेपण आनी वांकडी वाट सोडून दिवंक कबूल ना जायत तर नश्ट मनीस आपल्या गुन्यांवा पासत मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस आपलें प्रमाणीकपण सोडून वायट करूंक लागीत तर आनी हांव ताका फास मांडीन जाल्यार तो आपूण मरतलोच. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटच तो आपल्या गुन्यांवा पासत मरतलो आनी ताचे प्रमाणीकपणाचो आनीक हांव उगडास करचो ना, पूण तुका हांव ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण एका प्रमाणीक मनशाक वायट करिना जावन तूं शिडकायशी जाल्यार आनी हो मनीस पातक करिना जायत तर तुजे शिडकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतरें.
सान पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वयले वाचप. शुभवर्तमान परगटाचें काम म्हणल्यार म्हाका वडविकेचें कारण न्हय. ते देवान म्हजेर घायलो एक कायदो. ते हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोता. म्हजे आप खोशेन हें काम केलेलें जाल्यार म्हाका मजुरी मेळली. पूण म्हजे अधीन केलेलो कारबार हांव मानून घेता अशें जालें तर म्हाजी मजुरी कितें? इतलेंच. शुभवर्तमान म्हाका दिता तें हक सोडून हांव तें फुकट परगडटा. ह्यातून आसा म्हाजी मजुरी. अशक्तांक जोडून घेवचे खातीर अशक्तां मदें हांवूय अशक्त जालो. थोड्या पूण कशे भाशेन तारून जोडूंक तरेतराच्या लोकां पासत हांव तांचे मदलोच एकलो जालो. शुभवर्तमान हातात ते आशिर्वाद म्हाका वांटो मेळचे खातीर शुभवर्तमान विस्ताराचे पासत हे सगळे हांव कोत्ता. देवाचे उतर हे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. भावाट दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली. पूण भावाट दवरिनात जायत ती कास्तीचें फर्मोण घेतली. भावाट दोत्तल्या सवे ह्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतली. आनी सोम्या जेजूक ताचे कडसून उलोवून सोंपतच देवान ताका वयर सर्गार उबारून व्हेलो आनी तूंय तो देवाच्या उजव्याक बसलाय. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या भावानी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमान जर आमी आयकलां आनी खरेपणीन तर नियाळ्ळें जाल्यार भाग्योंत फ्रांसीस शावेरान तेंच केलें. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता
ताचें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें आनी त्याच खातीर ताणें आपलो देश गांव सोडून उदेंतीच्या देशांत ताणें आपलो मिशनरीक वावर सुरू केलो. भाग्योंत फ्रांसीस शावेर स्पेन बास्क नवारे ह्या शारांत जल्मलो. ताचें मुळावें शिकप जाल्या उपरांत ताचें फुडलें शिकप करूंक तो पॅरीस युनिवर्सिटींत आपलें दाखलो घेता. आनी आपलें शिकप करता आसतना आमी जाणा तो शिकपांत खूब हुशार आसलो आनी खेळपांतूय खूब हुशार आसलो आनी हेच खातीर ताका आपलें नांव जोडून घेवची मोठी खोशी आसली. आनी जेन्ना तो आपलें शिकप करतालो तेन्ना ताच्या बरोबर थंय ताका इश्ट मेळटात. ताचे इश्ट जावन आसात सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला आनी सेंट पीटर फेबर. हे तिगूय एकेच कुडीन म्हणजे एकाच रुमान रावताले. आनी जेन्ना सेंट इनासान ताका फ्रांसिस्काक पळयलो की ताका संवसाराची खूब आशा आसा आनी संवसारान ताका नांव जोडून घेवची तो सोदता देखून इनासान ताका म्हटलें, फ्रांसीस, तुवें न्हू आख्खो संवसार जोडलो आनी तुजो आत्मो ओगडायलो जाल्यार तुका कितें फायदो? If you are on this world and you lost your soul, what is profit for you? And ही उतरां फ्रांसिस्काच्या कानार पडटाच ताच्या काळजाक एक बालो कसो तपलो आनी तो चिंतूंक पडलो, आपूण कितें करता काय? जर हांवें हो संवसार जोडलो आनी जर आपलो आत्मो ओगडायलो जाल्यार कसलो फायदो? आनी तेन्ना ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. टू ट्रान्सफॉर्म हीज लायफ. ताणें जिवीत बदल्ल्या उपरांत फ्रांसीस आपली पाद्रीपणाचें शिकप सोंपल्या उपरांत जेन्ना युरोपांत ते रोमांत आसतना तो आपल्याक वावर करताले ते वचून गरिबांक म्हणजे हॉस्पिसियोंक काम करताले, म्हणजे लोकांक आपली सेवा दिताले. आनी जेन्ना ते शिकपान हुशार आसले देखून ते वचोन दुसऱ्यांक शिकयताले. दे वर टीचिंग टू द अदर पीपल. आनी अशा वेळार पुर्तुगेज राजान जॉन III ताणें आयकल्लें जी नवी संस्था सुरू जाल्या आनी जे पाद्री खूब हुशार आसात ह्या खातीर ताणें द किंग जॉन III हांणी पाप साहेबाक उलो मारलो आनी ताणें म्हटलें जेजुईत पाद्रीक आपल्याक उदेंतीच्या देशांत व्हरूंक जाय. आनी अशा वेळार सेंट इग्नेशियस हाचे कडेन फकत 10 म्हणजे खूब उणे पाद्री आसले. तेन्ना ताणें 3 पाद्रींक ताणें सांगलें की उदेंतीच्या गांवांत वचूंक. आनी एकलो पाद्री पुर्तुगेज देशांत रावलो. आनी जेन्ना बोबडिला हो गोंयांत येवपाचो आसलो, जे उदेंतीच्या शारांत येवपाचो आसलो, तेन्ना ज्या दिसाक भायर सरचो आसलो त्याच दिसाक दुयेंत जाता. आनी फ्रांसीस सेंट इग्नेशियसा बरोबर रोमांत आपलें वावर करतालो. तो ताच्या सांगाताक एक सेक्रेटरी कसो ताका आपलो आदार दितालो. आनी जेन्ना भारतांत म्हणजे उदेंतीच्या देशांत वचूंक कोणूच नासलो तेन्ना सेंट इग्नेशियस फ्रांसिस्काक सांगता, तुका उदेंतीच्या देशांत वचपाक पडटलें. ताजे कडेन एक वेळ नासलो तेन्ना ताणें वय म्हटलें आनी अर्द्या तासा भितर ताणें आपली जी तयारी करता आनी उदेंतीच्या देशांत येवंक भायर सरता. आमी जाल्यार जेन्ना आमी खंयसर इवन आमचे दुसरे स्टेटीक वेतात जाल्यार खंयच्या देशांत वेता आसल्यार आमी बरीं जेवणां करतात, आपल्या मित्रांक मेळटात आनी अशें. पूण फ्रांसिस्का लागीं अर्दो तास पर्यंत नासलो. तेन्ना तो आपले सगळी तयारी करता अर्द्या तासा भितर आनी उदेंतीच्या देशांत येवपाक भायर सरता. आनी उदेंतीच्या देशांत आयल्या उपरांत तो पयलो गोंयांत देंवता. आनी गोंयांत देंवल्या उपरांत ताका पयलीच डिफिकल्टी म्हणल्यार भास
कशी उलयतलो ह्या लोकां संग उदेंतीची भास ताका कांयच खबर ना. तरी आसतना तो आपलो वावर उदेंतीच्या देशांत सुरू करता. आनी मोस्टली ही वर्कड इन द seashore. He went to the Kerala, the coast of Kerala, and preached the people, especially to children. जी भास ताचे लागी उलोवची भास ताचे लागी नासली, तरी आसतना ताणें आपलो वावर भुरग्यांक जो भावार्थ ताका भेटलेलो तो ह्या भुरग्यांक दिवंक तो सुरू करता. तो केरळांतूच रावना, ताचे उपरांत तो पयस उदेंतीच्या गांवांत जापान, कोरिया अशा देशांनी जावन आपलो वावर सुरू करून देवाचें उतर परगडटा आनी देवाचें उतर मनशाच्या काळजांत रिगयता. आनी जेन्ना शेवटाच्या दिसांनी आपलो वावर ताका सगल्यांक दिवंक जाय आसलो, त्या खातीर ताका चायना देशांत वचपाची गरज आसली आनी तो आशेवन रावतालो चायना देशांत आपूण कसो वेतलो. आनी जेन्ना तांणी सियाचीन आयलँड ह्या थंय पावल्या उपरांत तो तारवट्यांक थोडेशे पयशे दिवन आपणाक चायना देशांत व्हरूंक सांगता. पूण जेन्ना तो तारवट्यांक थांबून रावता ते केन्ना येतले काय म्हूण तो थंय रावलो आसता तेन्ना ताका खूब जोर येता. ही फेल्ट सीक, ही गॉट फिवर, हाय फिवर, एंड इन दॅट तेन्ना जोर आयलो तेन्ना ताची भलायकी बिगडत वता. आनी एके वाटेन तारवटी ताका फटयतात आनी दुसरे वाटेन जोर येवन ताची भलायकी बिगडत वता. आनी थंय 3 तारखेर भोव सकाळीं तो आपलो जीव सोडून देवाच्या घरा परत वता. म्हज्या भावा भयणीनो, जेन्ना ताचो डिसेंबराचे 3 तारखेर भोव सकाळीं सोंपल्या उपरांत ताची कूड जे तारवटी गोंयांत येताले ते ताची कूड गोंयां घेवन ती गोंयचे बाजिलिकेंत थंय ताका दवरतात. पूण ताजे आदीं भरपूर कितें घडटात, ताका पुरतात, ताचे मदें लायम घालून ताका पुरोवन दवरतात. डिफरंट थिंग्स दे हॅव डन टू द बॉडी शूड डिकम्पोज, बट बॉडी डीड नॉट डिकम्पोज एंड इट रिमेन एज इट इज. एज so many practices put on his body, but the body remain intact. ताची जी कूड आसली ती तशीच रावता. इतले प्रयोग केल्या उपरांत ताची कूड आयज पासून आमी पळयता गोंया शारांत. हो मोगाळ म्हज्या भावा भयणीनो, हांवें तुमकां थोडीशी म्हायती दिल्या. आय टोल्ड यू जस्ट अ ब्रीफ. इट्स नथींग वॉट आय हॅव सेड. इट हॅज I cannot end with this, but we have no time to tell what each and every word, what Francis has done to spread the good news. My dear brothers and sisters, आमकांय जेन्ना आमी जल्मांत येता तेन्ना आमकांय देवान एक मिशनरीक वावर दिलेलो आसा. आनी तो मिशनरीक वावर म्हणजे दुसऱ्यांक बरें करपाक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक. ही आमच्या जल्मांतल्यान ही इन्स्टिंक्ट इन आवर लायफ. इट इज आमकां जल्माक थावन येता. आनी आमी जेन्ना आमी जल्म घेतल्या उपरांत जेन्ना आमी वाडत वाडत वता तेन्ना आमी विसरता देवाची बरी खबर परगटूंक आनी दुसऱ्यांक आदार दिवंक. आमी शिकपान वाडत वता. आमी इंजिनियरींग कॉलेजींत वता, डिग्री घेता, आमी बरे बरे मोठे कचेरींत वो आमकां बरे बरे मोठे जॉब लागतात. आनी आमी विसरता जेजूची बरी खबर परगटूंक, दुसऱ्यांक बरे भाशेन देख दिवंक, टू गिव अ गुड वॅल्यूज टू द अदर्स. वी आर फॉरगेटिंग टू गिव गुड वॅल्यूज, बट वी आर नॉट फॉरगेटिंग टू डू बिकम आवर सेल्फीश. म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत आमकांच पळयता, दुसऱ्यांचे आमकां कांयच पडूंक वचना. अशें आमच्या जिवितांत घडटा. आनी अशा वेळार अशे भाग्यवंत व आमचे माय पाय, आमचे सोयरे दायरे आमकां आदार करतात की आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक, आमी दुसऱ्यांचे सोबें दया दाखोवंक आनी आमी दुसऱ्या सोबें दयाळ करून दाखोवंक. पूण जायते फावटी आमी विसरता. म्हज्या भावा भयणीनो,
तुमी जाणा आमकां जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेन्ना तो ताचो वावर द मिशनरीक वावर सुरू करच्या आदींच तो बावतिजम घेता आनी देव ताका दिश्टी पडटा आनी देव ताका अशें म्हणटा दीस इज माय सन आय एम हॅप्पी वीथ हीज वर्क हांव ताचे सगळें खुशी आसा आनी जेन्ना ताचो वावर सुरू जावच्या वेळार ताका तो अरण्यांत घेता आनी 40 दीस थंय रावता आनी ताका कोस सोदचे पडटात वय भावा भयणीलो जेन्ना जेजूची खबर आमकां परगटची आसता तेन्ना आमकां जायते फावटी कोस सोचूंकूच पडटात वी हॅव टू गो थ्रू सफरींग पेन एंड डिफिकल्टीज आमकां आमच्या जिवितांत अशें घडटाच आनी तेन्ना आमी आमचो भावार्थ तीर दवरूंक जाय आनी हो भावार्थ आमी कसो तीर दवरतले हांव जेन्ना आमी सांतांचेर वो आमच्या जेजूचेर आमी दिश्ट घाली तर जर आमी पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हणजे जेजू ज्या कोश्टांनी गेला ते ताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां खरी पर्यंत दिसून येतलें की जे कोश्ट आमचेर येतात ते कोश्ट आमकां बुडोवंक न्हय ते आमकां दाबूंक न्हय दे आर नॉट प्रेसिंग आउट दे आर हेल्प अस टू टेक एनादर स्टेप ते आमकां आदार दितात फुडलें स्टेप मारूंक फुडलें पावल मारूंक तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत अशें म्हणचें न्हय देवान आमचेर कित्याक हे कोश्ट जाल्यात ह्या कोश्टांतल्यान आमी शिकून येता की आमकां आमच्या जिवितांत जे कोश्ट आयल्यात ते आमकां नवी दिशा दाखयतात जेन्ना फ्रांसीस जे उदेंतीच्या देशांत येतालो तेन्ना तारवांत फकत 3 म्हयने लागताले ताका 9 म्हयने लागले कित्याक दर्याचो जो वादळ आसलें ते तांकां येवंक सोयेक जालो ना बरें इट वॉज नॉट सो इजी टू कम टू द सी सो देरफॉर दे टूक लॉंग टायम टू कम टू सो that's what we see that the pain is always there for to preach the word of God आनी आमच्या जिवितांत जर आमी बरें उतर परगटले आनी आमकां तें दिसून येतलें जाल्यार आमच्या चालत्या जिवितांत तें दिसून येवंक जाय जेन्ना आमी आमच्या कचेरींत वावर करता वो आमच्या खंयच्याय वो आमच्या इस्कुलांत शाळेंत कॉलेजींत आमी आसा तेन्ना जर आमकां दिसता खरेंच आमी देवाचें उतर परगटलां वो जेजूचे वॅल्यूज जी तत्वां आमी परगटल्या जाल्यार आमचे जे कलिग्स जे फ्रेंड आसात तांणी आमकां विचारूंक जाय तूं खरेंच क्रिस्तांव काय तूं देवाचें उतर पाळटा काय तेन्नाच आमकां गमून येतलें की आमी देवाचें उतर परगटलां म्हणून सगळीं उबी रावया आनी सत मानता म्हणुया सत म्हणटा देवाक सगळ्यान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या आनी तो जेजू पवित्र आत्म्या क्रिस्ता वरवीं ताच्या बरो एकल्याच पुता सांबाळलो आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभाळलो आमकां मरेतार जल्मलो पोंस पेला ताका कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पदेवदार देवबापाच्या उज्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूंक येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कतले पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आयच्या फ्रांसीस शावेराच्या परबी दिसाक कुशालकायेच्या मेळ्यांनी भरून आमचें जिवीत मोगाच्या कोरण्यांनी वाडचें म्हूण हेच भाग्यवंताचे विनवणीन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जावं दी. बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक.
बापा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. पवित्र सभेचे वडील सान फ्रांसीस झेवियर भाशेन जेजूक एकवटून सेवा चाकरीचे हत्यारां जाऊ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. आतांच्या सरकारी फुडारांनी मनशाच्यो गरजो वळखूंक, दुर्बलांक आनी गरजी वस्तां सवे हुस्को दाखोवंक आनी समाजान निती पासत वावरूंक आनी पर्यावरण आनी शिस्त सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. बागेवन फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटान पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगल्या लोकांनी जेजूक एकवटान दुसऱ्याची सेवा चाकरी करच्याक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. सोर येवजणांक तुका समर्पिता. आत्मीक तशें धार्मीक सोबतेन ताणें आसोक दाखोवंक ताचे थंय बरें म्हूण रोज म्हूण मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. आयच्या दिसा हांगासर आसच्या सोर ह्या चौकांक तांच्या मिसा वावरान जोयत लाबय. तांकां बरी भलायकी दी, पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. संवसारान आसलोल्या मनशांनी आमच्या सोमेसच्या तशेंच आमच्या गांवच्या, देशाच्या आनी फुडल्या पिढीच्या बरेपणा खातीर हातांत हात दिवंक वावरूंक आम्हा सोमेस्ताक देणवीक जाणवाय दी म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. आयच्या दिसा फ्रांसीस शावेराचे फेस्त आसा करूंक वांटो घेतल्या होर एका संदेशार आनी कुमो दिवंक सोरशिल्ल्या होर एका देणीक हिता चिंतनांनी तुज्या बेसांवांनी बोर. तांच्या मुखेल्या वावरान तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आहे. एक घोडीभर आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आहे. बापा मनशांताय तुजें काळीज दयाळ आनी मोगाळ. फ्रांसीस शावेराक तुवें उपोट देण्यांनी भरून ताच्या लोकलोकी जिवीत आमकां नमुनो करून दवरलां. ताचे परबे दिसाक तुवें आमचेर ओतलोले कृपेचें देण्याक आमी मोगाचे कोन्यांनी जबाब दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तेच एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता सुम्या वरवीं. Fula
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपिता देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नखे पयसवेच्या आदावा सरेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा, सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जालोल्या जेजू बलिदानांत आमी तुका समरमता. कुर्सा वरवीं मेलेल्यांतलो नव्यान जीवन जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक बाग्योंत फ्रांसिसाक माप मेजप नासतना आपले जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमकां पावच्याक उतरां तशेंच जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुज्या पुर्विल्ल्या येवजण्यो पूर्ण केल्यो आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं कूड आनी रगत. आपलेच कोश्ट मरण सोंसून वेचे आदीं ताणें मुंडो घेतलो, ताका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीच्या वण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो आनी आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स,
नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण मागता आनी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचेर उगडास कर आनी भाग्यवंत आमचो पाप फ्रांसीस लुट्स डॅनियल आमचो बिशप आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाग्यवंत भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत दोन दुतांक आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोरपोत वेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयल्लें आसा. ताणें आमकां दिल्लें सांगलेलें आसा देवाक आपलो बाप म्हूण उलो मारूंक. तर आमी सगळीं आतां एकाच ताळ्यान आमच्या बापा प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवश्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोच येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. हो तो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
आमचो सुमी मोहिमेन येवचो जालो. आपल्या सणवराच्या दोळ्या मुखार आपलो प्रकाश तो फाकयतलो. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, भाग्योंत फ्रांसिस्काचे काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धन परगटणार आनी वीर भक्त जावंक आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमचे आपोवण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्याक तुवें बासायल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सान फ्रांसीस सावेराचे फेस्त व्हडा भक्तीपणान फिरगस कुटुंब एक जावन व्हड संभ्रमान आमी आचरसिले. हे अपुर्बायेन तयार केल्ल्या सर्वांचो मोटव्यान उपकार मागोवंक आशेता. पयल्या सुवातेर हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां धन्या देवाचो एका कुटुंबा भशेन सान फ्रांसीस सावेराचे फेस्त आचरसूंक ताणें आमकां फावो केल्ल्या पासून. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाप फादर पॅट्रीक वाज भोव अर्थबरी संदेश दिल्ल्या तुमकां काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आनी सहभेटोवणी केल्ल्या
मानादीक बाप फादर लॉयड तुमच्या मिसांव कामाचेर देव विस्नार आशिर्वादा वचून दी म्हूण मागता. हे मिसाचें कार्य करूंक अवकाश करून दिल्ल्या होली क्रॉस देव तेंपलाच्या मानादीक बाप पिन्सी तशेंच ह्या फिरगजेन सेवा दिवन आसच्या सर्व याजकांक तशेंच हांगा हजर आसच्या सर्व याजकांक धार्मीक आनी रिलिजियस भावा भयणींक आमी आभारी जावन आसा. आयचे हे मिसाचे कार्याक भोव आपुरबायेन गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो तशेंच आयच्या ह्या लितुर्जींत मुखेलपण घेतल्या सर्व सांद्यांचो तांकां सांगत दिल्ल्या तुमकां सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. आनी आल्तार फुलांनी सोबयल्ल्या दानीचो हांव काळजांत थावन उपकार बावडटां. आयचें हें रुचीत बरी जेवण तयार करूंक कुमो केल्ल्या संभ्रमीक तरान आयच्या मिसाचे बलिदानां आनी सर्व कार्य सोबून कुमो केल्ल्या सर्व दानीचो हांव काळजांत थावन उपकार बावडटां. सान फ्रांसीस सावेर तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या वावराचेर धाराळ आशिर्वादा मागून धाडून दी म्हूण मागता. आनी कोणाचो उपकार बावडूंक चुकलां तर तांचोय हांव काळजांत थावन उपकार बावडटां. मोगाच्यानो सर्वांकी रुची बरी जेवणाची मांडावळ केल्या सर्वांनी मोगान स्विकारचे म्हूण सर सांद्या निमती हांव विनंती करतां. कोणायकी कुशेन कितें दान दिवंक आसा तर जीन डिसोजा या इनेस फर्नांडिसा कडेन दिवयेत. सर्वांकी सान फ्रांसीस सावेराचे बरें फेस्त मागता. बॉम फेस्त. देव बरें करूं. समेस्तांक बरें फेस्त मागता. हे मीस आमी सुरू केल्लें कोंकणी सातपुरी गर्जेंत सुमार 20-25 वर्सां पयलें. फादर नेल्सन करवल आसलो डॉन बॉस्कोचो पॅरिस प्रिस्ट. फस्ट टायम शर्माव दिल्लो सिस्टर फिलोमिना ती आयल्यान ती घालें गुत्तुना म्हाका कोंकणीन. आयल्यान हांगाच आसात. ताच्या उपरांत हांगा होली क्रॉस गर्जेंत ती आमी स्टार्ट करून एक कमिटी केल्ली पूण सगळ्यांनी सहकार केला. आनी तेन्ना फादर सिल्वेर आशिल्लो ताणें पळय कमिटी केल्ली आनी सगळ्यांनी तांचे एड्रेस आनी फॉर्म पुरा बरोवन दवरलें. पूण ताणें वेताना जेजून पुरा फायल आनी पुरा दिवन गेल्लो सान पेद्रू कडेन. तशें फादर सिल्वेरान फायल म्हजे कडेन दिलो 2005. तें जाल्यार हांव परतान रिक्वेस्ट करता तो फॉर्म आसात तुमचो एड्रेस डेट ऑफ बर्थ आनी टेलिफोन नंबर मोबायल नंबर परंतु करा. आनी स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा सकड हांगा नाशिकच्या फिरगेजीच्या पॅरिस प्रिस्ट आनी आमचे कॅथलिक्स आनी आमचे कोंकणी कॅथलिक्स तांणी सगळ्यांनी सहकार दिल्याक. आनी एक तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आसा कॅथड्रल चर्च नाशिक रोड फादर पीटर डिसोजा म्हजे कडेन मस्त वर्सां दोन रिक्वेस्ट करता एक कोंकणी मी सामारा चर्च में कर वय. पूण आतां फादरा कडेन रिक्वेस्ट करता हांव जून म्हयन्यान जून सेंट एंटनी फेस्ट जुनान पावस येता तेन्ना ते मागीरच्यान पुरो हांव अरेंजमेंट करता सिंगींग आनी तें पुरो आमकां अरेंजमेंट करयत. पूण तुमी सगळ्यांनी नाशिक रोड देवळी कॅम्पारच्यांनी लोकांनी सहकार्य केल्यार आमची आनीकय युनिटी वाडटा. आनी आमकां बारी बरो एक मनीस मेळ्ळा तें हांवूय जाणानासलो. आमकां सिंगींग सोमायनातलें हांव सात पुरो सिस्टरांक कपचिन ब्रदर्सांक हांकां पुरो वट्ट करून करतलो. आतां बारी बरो एक मनीस मेळ्ळा रॉबर्ट वय. तांकां सकट एक क्लॅप करा. ताचें ग्रूप ताचे कम्युनिटी आनी ताचें एक उलोवणें तें बारी बरें आसा. आनी बरें करून रिडींग करूंक आमचे कडेन मस्त भुरगीं या टिचर्स हे आसात. फस्ट कैतान लोबो बरें प्रोनाउन्सिएशन बरें एनाउन्समेंट. टिचर सुजाता टिचर मेबल आनी टिचर अल्विना मस्त जाण आसात इंगड इंगड पॅरिशान. तें जाल्यार सगळ्यांनी एकामेकां जायना म्हूण सांगनाकात. सुनीता
खंयच्याय कामाक जायना म्हूण सांगनाका तर मुखार या हें कर. थँक्यू थँक्यू. आमचे इगोर्जेच्या नांवान तुमकां सगल्यांक फ्रांसिस्काची सेंट फ्रांसीस झेवियर हाची तुमकां उणीत परबी सगल्यांक. आनी तुमी आयज हे परबेक सगळीं हाजीर आसात. देवाचो आनी सांत फ्रांसीस शावेराच्या विनवणेन तुमकां भरपूर आशिर्वाद मेळो म्हूण ही आमची प्रार्थना. आतां शेवटाच्या बेसांवाक उबी रावा. बो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, तुवें जेजूची बरी खबर आख्ख्या संवसाराक परगटली. ह्या उदेंतीच्या दिसान तूं आयलोय आनी जेजूचो भावार्थ आमकां दिलोय आनी तो भावार्थ आमकां सगळ्यांक मेळून हे बेसांवान तुमकां सगळ्यांक भरपूर देणेनी भरून आनी जी तुमची गरजो आसा ते बापान तुमकां शार्ती पावूंक आनी तुमी कुशाल बरीत रावूंक तेच आमच्या बापा वरवीं हे बेसांवांत हांव तुमचे पासत मागतां. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे